पुढारी 6 सुरुवात जाता वर्स 12. थोडी भोव पाटली माहिती इस्रायली लोकांन देवाचे नोदरेन कितें वायट केलें आनी देवान मिडियानकारान तांकां गुलाम करूंक दिले आनी ते गुलामपणांत 7 वर्सां जियेताले. देव ताचे काकू 3 ताचे काकू गीत लागोन आतां तांकां निवारूंक सोदतालो आनी सदांचे परी तो एक मनीस पळयतालो ताचे उद्देशी वावरूंक. आतां देव सर्वेस्पर ताच्यान ताका जाय तेन्ना करूं येता, पूण तो लोकांक उजार कोत्ता. देव लोकां वरवीं वावुरता आनी ज्यो मिलाग्री म्हणटा त्यो पासून चड करून देव कोणा थंय करूंक आनी कोणाचे गरजेक पावोंक. आतां तूं जाणूय चेरूल पेकोवपाची मिलाग आनी असल्यो हेर वस्तू आसात जाचे विशीं लोकांक कांयच संबंद ना, पूण फकत इतलेंच स्पश्ट करूंक सोदता की चड करून देव एका मनशा वरवीं वावुरता. तर ताका गिडियोन मेळलो वर्स 12 हातून. ते परी देवाचो देवदूत गिडियोनाक दिसती पडलो आनी ताका ताणें अशें म्हटलें. तेन्ना सर्वेस्पराचो दूत ताका दिसती पडलो. ताणें म्हणलें, सर्वेस्पर तुजें सवें आसा, बोलीश झुजाऱ्या. आनी गिडियोनान जबाब दिलो, म्हज्या दोन्या, पूण सर्वेस्पर आमचें सवें आसा जाल्यार आतां हें सगळें आमकां कित्याक घडटा अशें म्हणलेलें म्हाज्यान आयको येता. आनी मागीर आतां इतलीं सगळीं अजापां खंय आसात जी आमी आयकलां. सर्वेस्परान इजिप्तांतली आमकां भायर काडूंक ना, सर्वेस्परान आमकां आतां सोडल्यांत आनी मिडियानाच्या ताब्यांत दिल्यांत. तो देव म्हणटा, सर्वेस्पर तुजें सवें आसा, तूं बोलीश काळजीदार मनीस. आनी तो सुरू करता परत आपले सगळे प्रश्न सांगूंक. वर्स 14 सर्वेस्परान ताचें नदर मारून म्हणलें, आतां तुका मेलेल्या बोलान वच आनी मिडियानाच्या हातांतलो तूं इस्रायलीक निवारतलो. तुका धाडला हांवेंच न्हय. वर्स 15 गिडियोनान जबाब दिलो, म्हज्यान कशी इस्रायलाची सोडवण करूं येता. मानसाच्या सगळ्या कुलां मदें म्हज्यान कूल भोव आसकोत आनी म्हज्या कुटुंबांत हांव निमाणो म्हूण तूं जाणूय. म्हज्यान तें करीन येसो सर्वेस्परान म्हाका आगोड लागता. म्हणजे पळोवंक ना तुवें दोन्या, म्हजी इदाद आनी शिकपान हांव वचकोत म्हूण आनी म्हाका आदार दितलो कोणूच ना म्हूण. आनी हांव तुका सांगता, तूं देवाशी उलयल्यार तो म्हणटलो, हे पोलीश काळजीदार ओस्तरे, हे काळजीदार बोरीश दादल्या आनी तुजें सवें आसा, हांव तुजें सवें आसा. ह्या जिवितान तुज्या वरवीं कितें व्हड करूं येता. आतां 2 दिसा फकत उठ, एक दीस जेजू परत येतोच म्हाका स्वर्गार वचोन मेळत, म्हाका एक मोमेंट मेळोंक जियोंक मेळटलें. हांव तुका सांगता, अनोकलो तूं तें जाणूय वनकलो, पूण जांकां दोर एकल्याक खूब निमितां आसात. हे दिसून असले ल्हान वस्त आमी सगळो वेल घेवंक भोंवतात. आनी इश्टा तूं जाणूय, जेन्ना दो वा आनी कोणूय आमकां आव्हान खबर कोत्तात, आव्हानाची खबर, वय म्हजे लागीं पयसा ना, म्हज्यान तें करीन येजो दोनया, म्हजे लागीं पयशे नात, वय हें म्हजें येवजून येनासलें, तें चलपाक ना, तें म्हजें येवजून येनासलें. पळोवया देव तरी म्हजे पाटीक लागला, म्हाका तें करूशें दिसना. पळय तूं जाणत, त्या बॅगान फकत आनी तातूंत जायत्यो वस्तू घालतात. हांव नकळो कशें तुज्यान कशें चिंतू येता की तुकाच कितें करूंक मेलोंक जाय जें तूं चिंताय, तूं जाणूय, तूं कोत्ताय म्हूण. हांव आजून नकळो हांव कितें कोत्ता तें, आनी हांव संवसारभर मिनिस्ट्री चलयता. हांगा
वयर रावन म्हज्या पाठीच्या मस्सला विशीं सांगता आनी म्हजो व्यायाम आनी आनी आतां तुझा न्हय केन्नाय हांव चिंता देवा तुवें केन्ना तरी चिंतलां हें हांव कशें कोत्ता तें हांगा आनीक जायतेंच आसा उलोवपाचें हांव अबयेली बरें तर भियोन तें करूंक शीक सगळे कडेन असलेपण एक आसा तुमच्या निमिताच्या बॅगान म्हाका दिसता घडयेक आमी सगळे परस ते चड उजार कोत्तात म्हाका दिसता चड आगोड चिंतूंक हातून आमी हारतात तुजें कशें थारावंक जाता कितें चड कठीण आसा म्हूण जेन्ना तुवें त्या विशीं तोजवीतूच करूंक ना ह्या वेळा म्हाका स्वताचे प्रश्न आसात म्हज्यान नेजो म्हज्यान ते वेळार करी नेजो म्हाका म्हज्या जिवितान चड फुरो करूंक जाय हांव अजून ताका तयार ना दोनया म्हजी फुडल्या वर्सा परीक्षा घेतल्यार जायना अशें केलां तें हांव कोणाकूच वळखना तुमी सगळीं हाची निशाणी जाणो तशें न्हय म्हाका आतां दितलो कोणूच ना म्हज्या बाजूक कोणूच ना आनी हांवें हें आदी केदींच करूंक ना निमिताचें रास म्हाका जाय तुमी सगळ्यांनी आपली भायर उडोवलेली निमितां दिवपाचें बंद कर आनी देव सांगता तें करूंक सुरू कर म्हूण म्हज्यान करूं येता म्हाका जाय पळय तें करूंक म्हज्या जिवितान आतां आनीक दुसऱ्या वाटेन हेच तरेचे चिंतनांनी या ते ह्या माथ्या खाला येतले पूण त्या भावार्थान सांगता म्हज्या जिवितान जाय पळय तें करूंक जाता म्हाका दिसता हाचे बरोबर तुका आनीकय दुसरी मनाची अवस्था आसूंक जाय आनी ती परवा ना म्हज्या जिवितान कितेंय येवं हांव सदांच नीट मनाची अवस्था दवरतली तुवें आदींच मनांत थारावो घेवंक जाय परवा ना म्हज्या जिवितान कितेंय आयल्यार हांव तातूंत बरें आसा तें विचून काडटलीं तातूंत थोडो आनंद सोडटलीं हांव म्हज्या जिविताचो आनंद बगून रस्तो सोडून काडटलीं हांव सारकी मनाची अवस्था दवरतली कित्याक देव सोत न्हय फोटींग आनी ह्या देवा वांगडा चाल चलतली पळोवया स्तोत्रा 27 तुझा न्हय जेन्ना तूं थारावो घेता तुज्या जिवितान आनीक सारकी मनाची अवस्था दवरूंक तुज्या जिवितान आनीक आनंद येतलो वायट चिंतूंक खुशाल जावंक अशक्य आसा एक ल्हान सर्वे घेवया तुमी कितलीं जाणां वायट मनाची चिंतात तुमी कितलीं जाणां स्वयंबानूच खरेंच सारके आनी उमेदीन आसात म्हजे खातीर उपकार करून मागणें करशात कित्याक म्हाका जाय तुका सांगोंक हें हांवें चिंतूंक जाय आतां देवान आपले हात सारके उमेदीच्या विशीं उबारले आनी हांव तुका सगळें सांगता हांव कितली सारकी नासली तो म्हाका पिशें करी कित्याक जेन्ना तूं वायट आनी कोडू जावंक तोजवीत कोत्ता आनी कोण तुजा न्हय सीद आनी उमेदीन आसात तुका तांकां थापट मारूंकशें दिसता ते चलतलें म्हूण म्हाका सांगूं नाका कित्याक ह्या वेळार म्हाका निराशी जावंक आनंद भोगता तेच परी हांव चड कशी देव म्हजे थंय वावुरलो आनी हांव बदल्ली स्तोत्रा 27:13 वर्स हें हांव खात्रेन जाणो जिव्या मनशाच्या देशांत सर्वेस्पराचे दोळ्यान म्हाका भोगूंक मेळटली आमचें कितें जातलें जर आमी सोत मानिनान आमी कितें बरें पळयतलें म्हूण म्हणजे जोरी तर तूं पाटल्यान आसाय ती वस्त तुका आयज मेलो ना तर जर तूं सोत मानशी तुका मेळटली म्हूण आयचो दीस बरो जातलो राव आनी अपेक्षा दवर आनी देवाचेर पातये बोलिश्ट आनी व्हड काळजीदार जा आनी तुज्या काळजाक गोट आनी तोखता तसले जावं दी वयर राव आनी अपेक्षा दवर आनी देवाचेर पातये म्हणच्यान
तुका एक प्रश्न विचारूं येता, तुजी अपेक्षा कितें आसा? हांव नकलो फकत पळोवन रावता देव कितें कोत्तलो तो, फकत पळोवन रावता, वेल सारता. पळयात मुन्यो 15. तुझे चिंतप खूद कोर, काय चिंता मुद्दम करून बॉस, तुका तशें दिसल्यार परवाना, तुजी परिस्थिती कितली वायट जाल्यार परवाना, तूं बॉस आनी चिंत कितें पूण बरें म्हजें सगळें घडटलें, त्यो म्हजे बाजूक आसा आनी कितें पूण बरें म्हजें सगळें घडटलें. हांव सारकी आसा, थीर, उमेदीन, आवडीची मनाची अवस्था, बरें. म्हाका दिसता ह्या विशीं आयज रात्री आमी खबर कोत्तेली. तुमी जाणा म्हाका वायट जावंक वागयलेलें, खरेंच म्हज्या बापायन म्हाका वायट जावंक शिकयलेलें. ताणें फकत म्हटलें, तुजा न्हय सगळीं भायर रावल्यान, तुका धरूंक कोणूच बरो न्हय, तुज्यान कोणाक पातये नजो. आनी म्हजे भितर एक मनाची अवस्था उत्पन्न केली ती अशी, जर तूं तुज्यान सगळें बरें जातलें म्हणून अशें दवरी नाका, तूं निराशी जावपाक. तुमी कितलीं जाणां असल्या वायट लोकांक घरांनी वागल्यान, जी तुजा न्हय सदांच कोडू 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 आसलीं. वय ताका लागून आनी म्हज्या जिवितान निराशी जाला देखून बापायन म्हजेर अपमान केलो. आनी पयले काजार जे सोरकेंच घडूना नासलें, कित्याक हांव नकलो आसली, कित्याक काजार जालें म्हूण, आनी तो म्हजे कीन उणें जाणो आसलो, तर ताचेर कांय आदार मेळोंक ना. तुजा न्हय म्हाका आगोडाय आसली आनी हांव काजार जाली, जाका आगोडाय आसली, आनी जर आमकां भुरगीं जल्मलीं तर आमकां तांकांय आगोडाय दिसपाच्यो. आनी म्हणटच हांव 1976 वर्सा पवित्र आत्म्यान बरोवन एक गंभीर चाल देवा सांगाता चलोवंक सुरू केली. आनी जायतींच वर्सां त्या आदीं हांव एक क्रिस्तांव आसलें पूण बाबतीन थीर नासली. तुमी कितलीं जाणां जाणा हांव म्हणटा ताचो अर्थ. आनी हांव शिकतालीं, हांव उतराचो अभ्यास करूंक शिकतालीं. एक सकाळीं हांव बाथरुमाच्या आरशान मुखार रावन म्हज्या मेकअप घालतालीं आनी अकस्मात म्हाका खरेंच थावें जालें, एक वस्त जी म्हज्या जिवितान म्हज्या बरोबर आसली, पूण हांव तें घेवन इतलो काल आसली की म्हाका ती आसा तें गमोंक पासून ना. आनी म्हजे सरभोंवती म्हाका एक रितें पोत्तें भिरांकूल भावना दिसोंक आयली. म्हणजे हे परी फुडें कितें वायट जावचें आसा काय. आनी हांव नकलो पासून आसली की हें बायबलींत आसा म्हूण, तर हांव जाणा देव हें म्हज्या काळजान भितर उलयलो. हांवें म्हटलें देवा तर हें कितें, हें घेवन हांवें म्हजें सगळें वीज सारलां, तर हें कितें. आनी पवित्र आत्मा म्हजे लागीं उलोवन म्हणलो वायट तालनी. उपरांत म्हाका उगडास ना कितलो त्यो उपरांत तें हांवें वाचलें मुन्यो 15:15. हे पळय थंय म्हटलां, दुबल्यांचे दीस सदांच हुस्क्यान भरलेले आनी मन आसतलें वायट चिंतनांनी भरलेले, पूण ज्या मनशाचें काळीज खुशालकायेन भरलां तो सदांच खुशाल आसतलो. परिस्थितीन कितें जावं तर कितेंय जावं, आमचो आनंद आमच्या परिस्थितींतल्यान उत्पन्न जायना, जे परी देंवचाराक जाय आमी चिंतलेलें. पळय देंवचार पासून तुजे वस्तूंनी मिसळ जाता, तुजें मोतर बिगडटा, हें जाता तें जाता आनी कितें, तर खरोच तुजे वस्तू पाटल्यान ना, तुजे वस्तूची ताका पर्वा ना. ताका आनंद जाय तुजो, तर ह्यो वस्तू लुस्कावन कोत्ता. कित्याक जेन्ना तुका आनंद ना, तुका ताकत ना, आनी देंवचाराक चड आवडटा पळोवंक तुका एक नवो जल्म घेतलेलो उमेदीचो भावार्थी बाबडो कसो हात लांबून भोंवलोलो, भुजां लांबलेलीं आनी मान बागोवलेली, वायट आनी टिक्का मारपी, आनी कोणाकूच कितें जाय तें दाखयनासतना. तो चड गरजेचें आमी आमच्या जिवितांत एक उंच पावंड्याचेर
आनंद आनी उमेद उत्पन्न करूंक. आनी हांव थोकल्यां लोकांक पळोवंक असोच जियेलोलो आमी दर दिसा आमी उमेदीन सारूंक जाय. उमेदीन आमच्या जिवितान कितें चलता तें गरज ना. उठोन आमी चिंतूंक जाय हांव सोतमांत आयज कितें पूण बरें घडटलें म्हूण. आयज तूं म्हणटा आनी घडना जाल्यार दुसऱ्या दिसा सोतमान आनी जालें जाल्यार दुसऱ्या दिसा सोतमान. आनी तुका जाय गरज तुवें देंवचाराक सांगोंक हें अशें घडोवंकूच जाय. देंवचारा हांव तुजेर जैत वतली. हांव तुजेर जैत व्हरतलें. पळय म्हाका गवायकी आसा न्ही तुकाय बी. आनी म्हजी गवायकी हांव कशी जैत व्हरोंक पावली ह्या बद्दल न्हय. तूं जाणा हांवें कशी सुरवात केली कांयच नासतना आनी आतां ही संवसाराची मिनिस्ट्री म्हजे लागीं आसा. म्हजी खरी गवायकी ती हांव आजून हांगा आसा. आनी खंयच वचोंक म्हजी येवजण ना. कित्याक म्हाका आतां ही खात्री आसा की म्हज्यान जाय तें जिवितान करूं येता. आनी हांवें निश्चय घेतला की कितेंय जाल्यार परवा ना. हांव तें सारकी नदरेन पळयतलें म्हूण म्हाका दिसता आमी सोडूंक गेल्यार आमकां सगळेंच बरेपणी दिसतलें. तूं जाणूय हांव सगळ्यांक सत मानता. जोरी तें सोडल्यार आमकां बरें मेवतलें. तुजे सोर भोंवतणी वायट चिंतनांनी तुजें जिवीत सारूं नाका. जे परी चिंतून फुडें सांगत केन्ना येतलें तें. इतलें वायट तुज्या जिवितान घडलां की फोन वाजल्यार पासून तूं भियेताय, तूं चिंताय. चलत आतां ताका जाबाब पासून दिवं नाका आसलो. वो कितेंय आजुनूय ताचे विरुद्ध म्हाका झुजोंक जाय. तूं जाणाय आमच्या दोगा पुता भाशेन ते जायते सोडपूस कोत्तात आमच्या मिनिस्ट्रीन. ते खरेपणी दिसपटी वावर चलतात. आनी केन्नाय जेन्ना तांतल्यान एक म्हणत गरज आसा म्हाका तुजे लागीं डायरी कितें उलोवंक. आनी तूं जाणय हांव मुद्दम करून तयार रावतां. जेन्ना म्हाका तें परी चिंतूंक येता ना म्हाका दिसता तें म्हाका खरेंच कितें बरें सांगतलें. म्हाका दिसता तें म्हाका कितें चड बरें सांगतलें. आनी मागीर तूं जाणय हांव कितें म्हणूंक शिकली. आनी म्हाका कितेंय सांगूं म्हज्यान ताचो फुडो करूं येता. तांणी म्हाका कितेंय सांगून म्हज्यान ताचो फुडो करूं येता. चलत आतां तुज्या जिवितान कितें येता ताचो तुज्यान फुडो करूं येता. तुमी कितलीं जाणां चिंतात तो एक शक्तिवान विचार जाचे बद्दल चिंतून फायद्याचें म्हूण. तूं दाविडाक आयकता तूं म्हणटा बरें. तें दाविडाक म्हणूंक सोंपें ताका म्हणूंक सोंपें कितले बरेपणाची वाट पळयता. पूण तूं जाणय तो राजा ताचे लागीं खूब दुस्मान आसले. जोरी स्तोत्रां वाचची म्हणजे तो बोगोत तोच करी. साऊल राजा कितलींच वर्सां भारी वावुरताली ताका जिवेशी मारूंक. जायत्या वर्सांनी ताका लिपोवन रावचें पडलें बुमेरेंनी जियोंक. ताचो खूद आबसोलोन ताका विकून दिलो आनी फटीकपण ताची राजवटकी चोरूंक सोदी. ताणें देवाक खूब दुखी केलो आदारून प्रदुवारपण आनी खून. ताका एक पोर जल्मलें जें मेलें. तो तोच भर येवजितालो. तें मंदीर ताच्यान बंदूंक जायनासलें. आनी तो सदांच झुजतालो. आनी तरूय ताणें म्हणलें म्हजें कितें जावपाचें. कसलें वायट निराशी दुबलेपणाचें जिवीत म्हाका सारूंक पडपाचें. जोरी हांवें मानूंक नासलें हांव देवाचें बरेंपण पळयतलो म्हूण. न्हय हांव स्वर्गार वेतोस पूण जिव्या मनशाच्या संवसारांत हांव संवसारांत आसतना कितें पूण बरें म्हजें सगळें घडटलें बरें. आमेन. तूं जाणय मफीचो कायदो असलें आसा. म्हाका दिसना कोण मफी म्हूण जाणो. आनी काणी अशी वेता तो एक विमान बद्दल वावर कोत्तालो वो तशें कितें आनी वायट घडलें आनी ताणें म्हटलें वय जर कितें वायट घडो येता तें घडटलें. आनी तो जालो मफीचो कायदो जाचेर सगळीं जियेतात. तूं कितले जाणी वो मफीच्या कायद्या विशीं आयकलां. कोण नकलो पासून हो मनीस कोणतो आनी हांगा सगळ्यांनी ताचें आयकलां. एक विमानाचो मॅकॅनीक ताका स्क्रू वा कितें मेवो नासलें जालें.
बरें, हांव जॉयसाचो कायदो उत्पन्न कोत्ता. आमेन. सो कितें सारें जावंक जाता तें जातलें. दिसता तशें कांयच कठीण ना. आनी जर कितें कोणाकूय घोडो येता तें म्हजे थंय घोडो येता. तर फुडले पावटी कोणें मर्फीच्या कायद्या विशीं म्हटल्यार तूं म्हूण कोण मर्फी, हांव जॉयसाच्या कायद्या विशीं सांगता. आनी जे रूल आमी जाणो तो देवाचो कायदो. हांवें हेंच हांसोंक म्हूण घडलां. पूण मातशी अवस्था थीर दवर. खरेपणी सगलो लोक बायबलींत जांची आमी इतली तोखणाय कोत्तात, खरेपणी तांची परिस्थिती चड वायट आसली आनी एक सारकी मनाची अवस्थाची. सुजे, एस्था, रूथ, पॉल, मोइसेस, एब्राहाम, आनी आमी ताची तोखणाय कोत्तात. आमी तांकां आमचे हिरो म्हणटात. हें अशेंच बऱ्या मनान म्हणटा. चड वेळ ना ते बाबतींत उलोवंक. पूण आयज सकाळीं आमी उलयता तांतलो एक भाग गरज तुवें वेला आदी चिंतूंक गरज तुवें. ही तुजी मनाची अवस्था जावंक जाय. हांव कसलीच तारकार वचचो ना. कितेंय जाल्यार पासून हांव तारकार करपाक ना. कित्याक सॉर्ट म्हणल्यार म्हाका दिसना तारकार करी नासतना आमच्या नास्तो पासून करूं येता म्हूण. तो एक आव्हान आमकां दर एकल्याक जो जिवो आसा ताका. म्हाका वेळ ना ह्या विशीं पुरें शिकोवन दिवन, पूण म्हाका जाय तुवें हें मनान दवरूंक. मागीर दुसरी मनाची तुजी अवस्था आसूंक जाय ती, हांव देवाची आज्ञा सारकी पाळटां. हांव देवाची आज्ञा पाळटां. हांव सारकें मागणें कोत्तां, पाळटां. जें कितें देव म्हाका कर म्हणटा तें हांव कोत्तां. हांव निमिता करिना, हांव तें पाटी घालिना. हांव देवाची आज्ञा पाळटां. पळोवया सुटका 24. वर्स 7. हें म्हाका आवडटा. उपरांत कोरोराचें पुस्तक घेवन ताणें तें पोरजेक वाचून दाखयलें आनी ताणें म्हणलें, जें कितें सर्वेस्परान फॉर्मेलां तें आमी सगळे पाळटले हांव, ताचें आमी आयकतले हांव. तर तांणी फकत उतर आयकोंकूच ना, उतर आयकोंक जाय म्हूण. जेन्ना ती उतर आयकोन आयली तांणी आदींच निर्णय घेतलेलो, म्हाका शिकोंक जाय, हांवें कितें करची गरज ती, आनी परवा ना कितेंय जावं हांव कोत्तलों. हांव चिंता कितें जावपाचें. जर लोकांक ती मनाची अवस्था आसली दर एक पावटी ती उतर आयकतात, बसोन खंयसरूय दर पावटी तूं टीव्ही प्रोग्राम घालता, दर पावटी तूं इगोर्जेक वेता, दर पावटी तूं असल्या कॉन्फरन्साक येता, दर पावटी तूं CD आयकता, वो एक DVD पळयता, वो रेडिओचेर आयकता. सो तूं आदींच ते मनाची तयारी नासलो. आतां हांव जें आयकलां तें हांव कोत्तलो. पूण तुका खबर आसा की देवान तुका कितें करूंक आपयलां तें तुज्यान करूं येता क्रिस्ता वरवीं, जो तुजे भितर रावता. पूण तें करूंक तुका कोत्तेली तें चिंतप आसूंक जाय. जें आमी चिंतात तेंच आमी जातात. जसो मनीस चिंता तसो तो जाता. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीन तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीतांक आदार दिलो म्हूण सांगताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हांजेल परगटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची विनंती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक.